has done a surprise check on all the shops and establishments and even small restaurants within the jurisdiction of Armora Nagwa Panchayat, and they have confiscated all tobacco products which are very dangerous to human life. ये जे सगळे तंबाखू प्रोडक्ट हा हे जेन्ना मनशाक खावपाची रूच येता ती म्हाका दिसता तेंच्या तोंडान भितर आल्सराचे एक गायब जाता. मागीर कितलींशींच ऑपरेशनां गोवा मेडिकल कॉलेजीन एवरी सेकंड डे चालू आहात. आयज एक ट्रेंड जाल्लो आहा आमी म्हणटाले आदी की भायले लोक आहा पळय ते असले तंबाखू प्रोडक्ट्स खाता म्हणून. आयज आमचे लोकल लोक खावपाक लागले. हांगासर कितलेच भाशेचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहा, बट दीस इज नॉट सर्टिफायड बाय एनी फूड अँड ड्रग्स डिपार्टमेंट. हे अशेंच कोणाचे तरी घरा केल्ले गेल्ले वता पॅक जाता आनी हांगासर येता गोंयांत, आनी मोठ्या प्रमाणान आमच्या गोंयांत कोस्टल बेल्टाक हे खपता. जे आमचे इंडियन ट्युरिस्ट येता, जे आमचे कामदार आसा, हॉटेलान काम जे भुरगे करतात चेडे तशी चेडवां ती हे प्रोडक्ट खाता. आयज एक ट्रेंड जाल्लो आमचे लोकल भुरगे खावपाक लागले, चेडे तशी चेडवां, स्कूल गोईंग बॉयज एंड गर्ल्स हॅव स्टार्टेड इटींग दीस प्रोडक्ट्स. आमी सरप्रायज चॅक करून आयज सगळे शॉपांनी रेस्टॉरंटांनी जितके हे हँग जाल्ले इपाक दवरलेले तितले आयज हे रिक्षा भरून हाडलेले आहा, कॉन्फिस्केट केल्या, तेजे पंचनामा करून केल्ले आहा. तेजे पंचायतीन आयज ते रेजोल्युशन घेवन ताका उजो लायतले. दे विल डिस्ट्रॉय इट. सेम thing we will do in Kalangut Panchayat and Kandoli Panchayat, Parra Panchayat, and I am requesting all the village panchayats in Goa that they should carry out these surprise checks, confiscate all this material which are dangerous, which are very bad for human consumption. आमचे लोकल भुरगीं खावपाक लागले. तुम्ही बारीक पळयात तेंचे तोंडान भितर तेंचे दांत बसून ना तांबडे जाल्ले आहा खूब लोकल भुरग्यांच्या. स्कुलाक वचपाची, हायर सेकंडरी कॉलेजीक वचपी भुरगीं खावपाक लागलेली आहा. कामाक वयता ते आमचे लोकल लोक खावपाक लागलेले आहा. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता हे इट गिव्स अ किक टू अ पर्सन हूएवर हॅव स्टॉप स्मोकिंग दे आर इटींग दीस. पण स्मोकिंग करता तो हे खाता. म्हाका दिसता हे सगळी वायट ज्यो गजाली आहा ती बंद जावपाक जाय. आरपोरा नागवा पंचायतीन हे बरें काम केल्लें आहा. बाब सलीम सय्यद, श्रीकृष्णा, टिनू, रोशन रेडकर, बाकीचे सगळे मेंबर हिंगासर आहा, राजेश, हेंच्यांनी पर्सनली वचून हे कॉन्फिस्केट केले आहा अलॉंग विथ द सेक्रेटरी. म्हणजे पर्सनल जेन्ना इंट्रस्ट घेता पंचायत मेंबर तेन्ना कितें म्हाका दिसता पॉसिबल आसता. आनी जे गोश्टी आमच्या भुरग्यांक वायट आहा, तेंच्या हेल्थाक बॅड आहा, ते आमी गजाली करून दिवंक पारना. All tobacco products should be banned within the vicinity of the school and beyond also. No, it is very bad for the health म्हणून. आणि तुम्ही वचून त्या शॉपवाल्यांक सांगा म्हणून. आणि आम्ही पयलीं हांकां ऑलरेडी इंटिमेट केल्ले, 1-2 फावटी केल्ले, आमी सगळे मेंबर केल्ले, सांगलेले, तरी पूण ते आयकना. सो टुडे वी हॅड डिसायडेड की वी हॅव टू रेड दीस प्लेसीस. एंड अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्टेड द रेड. Each and every shop, especially the Gadol, we have got all the stuff here, which is in the rickshaw. And तांकां आमी सांगलां नेक्स्ट टायम तर आनी हांगा तुमचो स्टॉक मेळत न्हू जाल्यार आमी तुमची शॉपां सील करतले म्हणून. तर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आनी आमी इच्छे ना म्हणून. सेकंडली व्हेरी इम्पॉर्टंट, पळय लोक आयज म्हणटा कितें पावस ना जी पळय आमच्या जाणट्यांनी झाडां लायल्लीं हेच्या मागीर म्हाका दिसना चडशे लोकांनी लायले. सो इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर द होल ऑफ गोवा एंड होल ऑफ इंडिया की ग्रो मोर ट्रीज. इफ यू डोंट ग्रो मोर ट्रीज देर वोंट बी रेन. सेकंडली व्हेरी इम्पॉर्टंट, see because of the garbage is the biggest problem. We have lost the good tourists. And मायकलान आमकां सांगलां आनी मायकलान जायते गार्बेजीचें बरें काम केलां. थंय मायकलाक आनीक हांव रिक्वेस्ट करता, so we should totally get rid of this garbage. So next season everybody can earn money because good tourists have disappeared because of this garbage. एक सरपंच जागोसिंग डिसूजा फ्रॉम विलेज पंचायत आरपोरा नागवा. माझी बायल डिप्युटी सरपंच आसा, ती रेड मारपाक घातली पूण हांगा येवंक पावली ना ती. आनी आयज आमी ही रेड सरप्रायज रेड मारली कारण एकूच जे मायकल आमकां सांगतालो सदांच ते गुडकार रस्त्यार विकता सगळ्यांक बरें दिसना म्हणून ते. पूण आमी आयज चिंतले जेन्ना इस्कॉलांय कॉमर्स जाल्यात आनी हे सगळे भुरगे आमचे वतीक करून गोंयकार भुरगे हे हांगा हेंच्यांनी सुरू केलां
आमी तेंचे रेड मारली हे सगळी आतां रेड मारल्या ते आमी सगळी धाकटी शॉपां ही व्हडली शॉपां आमकां इतलो सरप्रायज आरपोरा ज्युडिशन ऑफ आरपोरा नागवा पंचायत एरिया जे आमचे अंडर आहा विलेज पंचायत अंडर ती एरिया सगळी आमी टोटली रेड मारल्या टोटल शॉपांक पूण म्हाका इतले सरप्रायज दिसता आयज की बरी शॉपां हो धंदो करूंक लागलेत आयज आमी नेकी स्वतः दोन शॉपांचेर बरी व्हडल्या शॉपार रेड मारली आनी ते आमकां ऑफर 10,000 ऑफर दिवंक लागलेत आमचो माल पद्दतीन 10,000 जमना म्हूण चिंतात तुमी कितलो पयसो तो माल त्या मालाचेर कोता भितर कितलो माल तेंचो आसूंक शकता पळय तो आमकां ओवरली तेंच्यांनी सांगलां आतां कोणाक हाडलेलो ताका तो म्हणलो 2.5 लाखांचो सुमार माल आहा पूण तुमी चिंतात एका शॉपांचो 30 हजारांचो माल आहा आनी ते आमकां 10,000 ऑफर करूंक शकता ते कितले प्रॉफीट करूं शकता आमी रातचे पासून पयल्या तेंकां लेट नायट ते माल विकतात पूण ते पॅकेटाक 30 रुपया पडटा ते 50 रुपया विकतात आनी तेंकां सांगता कस्टमरांक ते आमी राती बश्यो रावना आमकां पेमेंट एक्स्ट्रा पडटा म्हणून आनी हे तो धंदो हो चालू जालो आनी हो उरलो आमचे भुरगे आयज सांग पावल्यात हे आमचे भुरग्यांची अदीक दुसऱ्या खातीर आनी भुरगीं आमचे सारकेच वायट रस्त्यार पावतात